दीस शुक्रार, मार्चाची 20 तारीख 2026. पयलें वाचप जाणवायच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 2 वळ 1a आनी 12 ते 22 पर्यंत. अविचारी चिंतनांनी भरून आपल्या मदें ते म्हणटात, प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया, कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता. धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पातका खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातका खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. आपूण देवाक वळखता म्हणून तो बडाय करता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हूण सांगता. तो आमच्या चिंतनाचो खेळणार जाला. ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यंत आमच्यान सोंसूंक जायना, कित्याक ताच्या जिविताची साल हेरा मनशाचे साले सारकी न्ही आनी ताच्यो वाट्यो वेगळ्योच आसात. आमी नीच म्हणून तो लेखता. अशुद्ध वस्तूतावन तो पयस रावता म्हणल्या भाशेन आमचे वाटांतावन तो पयस रावता. प्रामाणीक मनशाचो शेवट भागी म्हणून तो सांगता आनी देव आपलो बापय म्हणून बडाय करता. ताची उतरां खरीं घी म्हणून पळोवया. ताका कितें घडतलें म्हणून सोदून काडया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मनाच्या हातांतलो ताका निवारतलो. अपमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया. अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी पारखितल्या. लजेच्या मरणाचें फर्माण ताका दिवया, कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हणून ताणेंच आमकां सांगलां. ही ताची चिंतना, पूण ती सगळी वांगटी, कित्याक तांच्या खोटेपणान तांकां कुर्डे केल्यात. देवाचे घोट तांकां समजनात. भाग्यवंतपणाक इनाम मेळटलें म्हणून तांकां भरवोसो ना. निश्कळंक आत्म्याक इनाम आसा म्हणून तांकां पातयणी ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 34, 17 ते 18, 19 ते 20, 21 आनी 23. श्लोक. खंती दुखीन भरवसतल्यांक सुमी लागींच आसा. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट करता. संवसारांत तांचो उगडास नांच करता. नितीवंतांच्या बोबेक सर्वेस्पोर कान दिता आनी तांकां सर्वय कश्टां अनवारांतली निवारता. श्लोक. खंती दुखीन भरवसतल्यांक सुमी लागींच आसा. खंती दुखीन भरवसतल्यांक सुमी लागींच आसा. भरवसो काडलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. नितीवंतांक मेळटात ते कश्ट दग्ध जायते आसात, पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्परस ताका निवारता. श्लोक. खंती दुखीन भरवसतल्यांक सुमी लागींच आसा. सगळीं ताची हाडां तो राखता. ताचे एक हाड लेगून मोडूंक तो सोडिना. आपल्या सेवकाचो जीव सर्वेस्पर राखता. ताच्या गोपान आसरो सोदतल्याक तो केदींच शिक्षा लावचो ना. श्लोक. खंती दुखीन भरवसतल्यांक सुमी लागींच आसा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बकार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. शुभ वार्ता. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 7 वळ 1 ते 2, वळ 10 आनी वळ 25 ते 30 पर्यंत. त्या दिसांनी जेजू गलिलियांत भोंवूंक लागलो. सुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत तेणें भोंवूंक ताका मन नातलें. जुदेवांनी सोलोवची तंबाची परब लागीं पावल्ली, पूण ताचे भाव परबेक गेल्ल्या उपरांत
तोय गेलो. उक्तेने बगार गुप्ती. जेरुसलेमांतल्या थोड्यांनी हें आयकून म्हळें, ते जिवेशी मारूंक प्रयत्न करनासात हाकाच न्हेवे. तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हें कोणीय ताचे विरोध शब्द काडिनात. वस्तू क्रिस्त म्हणून आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जालां काय? तरी हो खंयचो म्हणून आमी जाणो. पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो म्हूण कोणाकय कळीत आसचें ना. देखून देवाळांत शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें, हांव कोण आनी खंय तावन आयलां म्हणून तुमी जाणात? म्हजें दिसता की हांव येवंक ना. म्हाका धाडला तो सतेवंत. तुमी ताका वळखना, पूण हांव ताका वळखतां, कारण ताचे तावन हांव आयलां. ताणेंच म्हाका धाडला. तितल्यार ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालोना, कित्याक ताचो वेळ येदोळी येवंक नातलो. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूक स्विकार करूंक ताच्या मिसावांत लोकांनी इन्कार केल्ले, पूण तो देवान बसयल्लो मेस्सिया. ग्रेगरी नाझिएंतच्या सोम्या विशीं ह्या परी सांगता. ताणें ताचें मिसांव भुकेन सुरू केलें, पूण तो आमच्या जिविताचो उंडो. जेजून ताचें जीवन ताणें अखेर केलें, पूण तो आमच्या जिविताचें पिवन. तो मिसावान थकलो, पूण तो आमचो विशय. ताणें सूंक पावीत केलें, पूण तो आमचो रायाचो राय. ताका बेलझेबुलाच्या कुळयेक सरी केल्लो, पूण तो देंवसारांक धांवडायता. तो रडलो, पूण तो आमचीं दुकां पुसता. ताका 30 नाणयांक विकल्लो, पूण ताणें आमची सडवण केल्या. ताका शेळये बरी बली भेटोवंक व्हेलें, पूण तो आमचो बरो गवळी. तो मरण पावलो, पूण ताणें मरणाची सकत नास केली. आमची गरज समजणी जाल्ली तर देव आमकां एका जाणट्याक धाडटो आसलो. आमची गरज टेक्नॉलॉजी जाल्ली तर देव आमकां एक विज्ञानी धाडटो आसलो. आमची गरज पयशे तर देव आमकां एका बँकाराक धाडटो आसलो. आमची गरज कुशलाय तर देव आमकां एका कलाकाराक धाडटो आसलो. पूण आमची गरज माया मोग आनी बोगसाणें जाल्ल्यान देवान एका सडवणदाराक धाडलो.